नो 2023व्या वर्साच्या या बाळका जेजूच्या दाबाजेक परबेच्या संपणेक आमी आसाव आणि आज हे निमाणे मीस आमी दाबाजेक मीस भेटयत आसतना थोडी आत्मीक तयारी करया आणि चड करून देवाक वाखणणी दिया ताणें आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हरी एक पावटी नोवेनाक येता आसतना जावं पुरो आमी मागते आसल्याव तुवें आमकां फावो केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची हार्दिक अर्गां भेटूंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकूळटी आमी वर्णीत केल्याव. जेजू बाळकान विशेश काकूळट आमकां दाखयल्या कित्याक तो सैमान देवाचो पूत तशेंच मनीस. देखून ह्या घडये ताचो उपकार मानया आनी ह्या मिसांत भाग घेवंक वेता आसतना आमकां सडीत मापान जें कितें आयच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकूंक वेतेले हांव आमकां सडीत मापान हाचो फायदो जावं दी म्हूण मागया. आमची बोगणां सिंतिमेंतां सगळीं सांगता घालून बाळका जेजूची स्तुती करया आनी ह्या घडये खंतारांनी ताका नमान करूंक मुखार सरया. Jesu naman tuka Rau tu amche sengi sada Malum Jesu vandan tuka Ata ani sada sarvada Malum Jesu naman tuka आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. खुशी तू सलमालो सुजी बापा तू काल चालो सातो बोळो सावूर वाटलो आमकां देवी सांगाल दिलो बाळक जेजू नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. कालच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमी पवित्र सभेच्या बापयान धांवन थोडी वाचपां काडलीं. फादर्स ऑफ द चर्च आमी म्हणटा तांतूं जुस्तीन मार्तीर सांत क्लेमेंत हांचो आमी दाखलो दिलो. आयच्या दिसा एक आधुनीक मनीस आमकां पवित्र सभेंत व्हरतो तो आनी ताच्या सांगा एका सांताचो दाखलो आमी दिता. पयलें जावन थोड्याच दिसां आदीं सरून गेल्लो आमचो आदलो पाप साहेब निवृत्त पाप साहेब पापा बेनेडिक्टूस 16वो ताणें जायतीं पुस्तकां बरयल्यान आनी व्हड देवशास्त्री तो. आपल्या एका पुस्तकांत जाचें इंग्लिशान नांव आसा जीजस ऑफ नॅझरेथ इन फॅन्सी नॅरेटिव्स म्हळ्यार नाझरेथांतलो जेजू बाळपणांतली कथनां. ह्या पुस्तकांत ताणें ज्योतिशिणी जेजू बाळकाक केल्ली भेट बरी खन विवरायल्या. आमच्या आत्मीक नियाळाक ही उतरां आयकुया आनी पाप साहेब कितें सांगता तें
भोव अपुर्बायेचो एक विवर तो आमकां दिता. ताका आयकुया. जेरुजालेमांत नेकेत्र तांच्या नदरेतावन फाटीं सरले म्हणल्या बरी दिसता. देवाच्या उतरां सांगता तांची मुखामुखी जाल्या उपरांत तें परत्यान त्या ज्योतिशींक परजाळ्ळें. अशें रसन पवित्र बर्फांतावन विवरण घेवन मनशा कुळा कडेन परत्यान उलयता. ज्योतिशींची प्रतिक्रिया वर्णन करतना मातेव अतिशय भावासो म्हळ्यार सुपरलेटिव्ह हाचो उपयोग करता. तो सांगता नेकेत्र पळोवन ते भोवसर संतोष पावले. हो जावन आसा संतोष आपल्या काळजाचेर देवाच्या उजवाडाचे किरण फांकलां त्या मनशाचो. आनी ह्या घडये ताचो बरवसो साकार जाल्लो तो पळोवंक मेळिल्ल्याचो. संतोष आपणे सोदुल्ले मेळिल्ल्याचो आनी आपणाकच सोदून घेतिल्ल्याचो. ज्योतिशी रायाळ बाळका मुखार प्रॉस्किनेसिस ग्रीक शब्द हो करतात. म्हणजे ताच्या मुखार ते धरणीक सरपडतात. हो जावन आसा मान एका दैवीक रायाक दिवचो तो. ज्योतिषींनी हाडिल्लीं दानां सयत ह्याच उतरांनी विवर्सी येता. तांच्यो काणिको व्यावहारीक न्हय. त्या घडये बगयोन कुटुंबाक तांचो कसलोच उपयोग जातो ना. देखून त्यो काणिकोय प्रॉस्किनेसाचो अर्थ दितात. त्यो कोणाक भेटयल्यात गी ताची रायाळ वडवीक त्यो मांडून घेतात. हेर जातीचो लोक भांगार दुंप वाडून इस्रायलाच्या देवा मुखार गौर काणीक भेटयतले म्हणटा इजाया प्रवादी अध्याय 60. इगजमतेच्या परंपरेंत थोड्या बदलापा सांगता ह्यो 3 काणिको क्रिस्ताच्या मिस्तेरांचे तिदोडे अंश दाखयतात. भांगार जेजूची राजवडकी दाखयता. दुंप ताच्या दैवीक पुत्राव्याक आनी रक्ताबोळो ताच्या पाशावाच्या मिस्तेराक. आमी असल्योच काणिको म्हणजे आमची काळजां मनां घेवन ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लीं आसता. आमी आज कितें जेजूक भेटोवचें. ह्याच बोगणांनी जेजूची राजवडकी ताचें मनशा सैंब आनी ताचो पाशांव वळखून घेवन आमच्यो काणिकोय भेटया आनी ह्या घडये आमची बोगणां सांगाता घालून आमी गावया. नमान तुका बाळोक राया
सगळी वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या ती तुझी दया नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजाच्या क्रिस्ताया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या ती तुझी दया राया सर्गींच्या ती तुझी दया राया सर्गींच्या ती तुझी दया पवित्र सभेंत आनी एक व्हड सांत आमकां पळोवंक मेळटा. सांत आल्फोन्स लिगरी, नैतीक शास्त्रींचो पात्रोन तो. आपल्या एका पुस्तकांत जेजूचें बाळपण विवरून आनी आपलो वैयक्तीक अणभव हातूंत मेळोवन तो अशें म्हणटा, आमची मनां उजवाडावंक मागया. आमी समजोनच्या कितल्याकी मापान अपरिमीत आनी अद्भुत जावन आसा आमचो सासणाचो देव, जो आमच्या मोगा खातीर मनीस जालो. ह्या महान गुटाच्या नियाळांत अखी पवित्र सभा विस्मीत जाल्या. जर देवान 1000 संसार रचले आनी जर ते आमच्या ह्या संसाराचे की 1000 वांट्यांनी सोबीत आनी विस्तार आसल्यारी हे सगळें देवान मनशां सैम घेतिल्ल्याच्या की उणें दिसता ते खंडीत. मनशाचे सैम देवा थंय एकवट हावच्याक आनी देव मनीस जावचो मिस्तेर कार्यगत करूंक देवाच्या सर्व शक्तिवंतपणाची आनी ताच्या अगणित जाणवायेची गरज पडली. मनशाचे सैम घेवच्या खातीर दैवीक जाणान हे रिती खालते जायचे पडले. अशें पळय आपुरबायेची उतरां, अशें देव मनीस जालो आनी मनीस देव जालो. ह्या वरवीं सोबदाचें देवपण जेजू क्रिस्ताच्या कुडीक आनी आत्म्याक एकवटतना ह्या देव मनशाची हर एक कामांय दैवीक जालीं. ताची मागणी दैवीक, ताचे कश्ट दैवीक, ताचे बाळपणाचे रुदान दैवीक, ताची दुखां दैवीक, ताची मेठां दैवीक, ताचे सांदे दैवीक, ताचे रगत दैवीक, जी सगळीं आमच्या पातक धुवच्या खातीर कुरपेची झर जाली आनी नितीदार बापाचे मोन जिखच्याक सासनीक बलिदान जाली. तर देव आपणाकच मनशां संकश्टां अधीन करतना कशे आमी दुर्दैवी, अनुपकारी आनी प्रतिरोधाचे व्यक्ती जावी येता. ए कुरपे, ए मोगाचे सक्ते म्हूण आपयता सा बर्नाड, जी कुरपा मनशांक चिंतूंक लेगून जायनातली आमकां मेळटी ना जर देवान आमकां दिवंक चिंतिनातली. ए दैवीक मोगा केदनांच मेळूंक जायना तसल्या, ए मीत नातल्या मोगा फकत सासनीक उदारपणाक पात्र जाल्ल्या. भोव आपुरबायेची उतरां आमी फकत वाचली, नियाळ करूंक गेल्यार आमकां दीस जाय, कित्याक ही उतरां ह्या संतांची बोगणां तांचो दैवीक अणभव पुर्ती मापान आटपतात. देखून ह्या मिसाक आमी तयारी करता आसतना आमचे थंय आज असलोच अणभव जावं दी. ह्या आज देवाच्या उतराचें बी घेवन मुखल्या दिसांनी ते फळादीक जावं दी म्हणून मागया. आनी हाका ह्या सर्वाक बाळोक जेजू आमकां आदार दिवं, कित्याक तोच तो शब्द मनीस जावन आमचे मदें जियेल्लो. देखून परत्यान आमचे ताळे सांगाता घालया आनी बाळका जेजूच्या मनाक घावया. लोक जेजू नमन करता तुका,
बेसवा तुजी दिसदांस आमकां बाळूक जेजू नमन करता तुका बेसवा तुजी दिसदांस आमकां कार्मेल गुड्यार परजळच्या फाळका जेजू 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 करताव नामान आमी तुका करताव नमन आमी तुका बाळूक जेजू नमन करताव तुका बेसवा तुजी दिसदांस आमकां बाळूक जेजू नमन करताव तुका बेसवा तुजी दिसदांस आमकां भक्तीर येताव तुजे पाया तळी भक्तीन येताव तुझ्या पायांतळी मान तुका करताव सर्वय काळी मान तुका करताव सर्वय काळी रागम सदांच विज्ञान वारांतली रागांका सदांच विज्ञान वारांतली सांबाळ आमकां वर्णित्ये काळी सांबाळ आमकां नित्ये काळी बाळूक जेजू नमन करताव तुका बेसवा तुजी दिसदांस आमकां बाळूक जेजू नमन करताव तुका बेसवा तुजी दिसदांस आमकां आपले जेराल व्हड अभिमानान आमी संभ्रमच्या मिसाची वेळ घडी पावल्या देव आमचे सांगाता रावला ताणें आमकां कुरपेन भरलां देखून मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान जाता ह्या वक्ता परत्यान आमची काळजां मोना उपकारी मोनान उपकारी ह्या दीनवसनीच्या भोगणांनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा मुखार दवरुया आनी आमी हर एका नोवेना वेळार मागची ती उतरां तुज्या बाळपणाक आमी मान दितांव कित्याक त्या बाळपणाच्या रुपण्यात ताणें आमकां जायते उपकार फावो केल्यात खरेंच ह्या आमच्या उतरांक आज एक दिश्ट ह्या दिशा मेळूं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जराल संभ्रमीक मिसाचें प्रस्तावन आतां आमी आयकुया बागी सांज मागतां आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक उल्हास पाटयतां एकूटाम जावन ह्या आयताराच्या दिसा सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे पवित्र वेदी भोंवती आमी सांगाता जमल्या पवित्र स्नाना मरिफात क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करन ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें लाभलां आयची लितुर्जी आमकां जिवीत आनी आशिर्वाद जोडूंक आशयतल्यांनी दरेजे जाल्ली एकमात्र वाट पवित्र पुस्तकाची जेजू क्रिस्ताची म्हणलो संदेश दिता ताका थोड्या काळाक सोम्याच्या वाटेन चलचे निर्फळ आनी वेळाचो विबाड जाल्लें बरें जाल्लें दिसना सोलुनीस मेळटा म्हूण बगोवंक पुरो पूण नीत सर्वेस्परा कडेन आसा आनी आमचें इनाम आमच्या देवाच्या हातांत आसा हो बरवसो सांजचो न्हय देखून गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शियासनाक लागीं सरया आज सर्व भक्तिका पासत मागता ह्या पूण शेताक येवन बाळोक जेजू थंय मोग आनी सवस्काय आशोवच्या हर एकल्याक बाळोक जेजूची सुबाम आशिर्वादां लाभो म्हूण मागया आनी प्रवेश गिता संगी हें दबाचीक फेस्त मीस सुरू करया सर्वांनी दायकन उबे रावचें पानांको 3 गीतांको 8
मासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान पेटोवंक करता बलिदान दैवीक पुत्रान जिणी सुफोळ करच्या दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो शिवाय जिणेक आमच्या नाकाय मोल तोच आमचे मोल आनी दैवीक सतत दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो एका मनान कालत्या काळजान याजक पापाय सगळे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान पेटोवंक करता बलिदान दैवीक पुत्रान जिणी सुफोळ करच्या दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून नरकां दिवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो ख्रिस्ताते मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो थोड्याच दिसा आदी नातालांची परब आमी आचरण केल्ली आणि आदल्या आयतार आमी सोम्याच्या आपर घटनेचें फेस्त संभ्रमल्लें आणि ह्या सर फेस्ता वेळा बाळूक जेजूचो प्रत्येक नियाळ आमी केल्लो आणि आज ह्या बाळूक जेजूक समर्पण दिल्ल्या पुणशेताची महापरब संभ्रमच्याक आणि ह्या महापरबेचे
संपण्याचे मीस भेटोवच्याक आमी सर्व ह्या पवित्र थळार सांगता आयल्या आनी ह्या महापर्बेचो विशय घेतलो आमी येदोळस माध्यमा मुखांतर येदोळसायकल्या प्रस्थाना मुखांतर आमी आयकला दुसरीच वार्दन ते फाटी गेले आनी ही उतरां जेजूच्या बाळपणार घडली तसली ते एक जाणटे बाळूक जेजूक भेट करूंक आयिल्ले आनी हेरोदीच्या त्या क्रूरपणांतावन ताच्या खोट्या करण्यातावन पयस रावच्याक देवाच्या आदेशा प्रमाणे दुसरीच वार्दन ते फाटी गेले देवाचो स्पर्श कोणाक लाभता तांकां नवें जिवीत मेळटा देवाचें प्रेरण कोणाक मेळटा देव कोणाक मेळटा तांचें जिवीत बदलता दुसरीच वाट तांकां लाभता आमी ह्या पुणशेताक येता देवाचो स्पर्श जोडच्याक देवाचें प्रेरण जोडच्याक आनी हांगा तावन फाटीं वेता आसतना आमकां नवें जिवीत नवी वाट देव आमकां दाखयता हे फेस्त संभ्रमचे ह्या संदर्भी आनी हे अकरेचें हे फेस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटोवच्या संदर्भी फाटल्या दिसांनी हांगासर जाल्ल्या नव्या नाबेळा आनी उपरांत काल आज जाल्ल्या संभ्रमीक फेस्ता वेळा वावर केल्ले जायते जाण आसा तांचे बसून प्रत्येक तरान आमी मागया हांगासर ह्या कार्मेल गुड्यार गुवळीक सेवा दिवचे सर्व कार्मेलीत याजक आनी ब्रदर याजकां सगळे हाताक हात दिवन वावर करचे जायते वॉलंटियर्स आनी हेर जायतीं जाणां तांचे बसोत आमी प्रत्येक तरान मागया सांगात आस आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तां बसोत आमच्या सुमेस्तां बसोत आनी सांगाता सगळ्या वर्सां ह्या पुणशेताक येवन आपली अर्गां तेसावां मागणी भेटोवच्या सर्व भक्तिकां बसोती आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया नितळ काळजान शुद्ध मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवन हें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच आयतीं करया आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पद्मदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्या उसारून सांगता मनान चिंतून कोणान उसारून वायच्या धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या बसोत बगेव सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Dewa Bapa
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलों. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देव जाता म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उदार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या सीमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. आपले तुझी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हज्या ओल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला, आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता मोळे हांवें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयल्ल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धन्याचे नांव उलो मारतल्या सगळा सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचें उतार हें. सद मनीसालो आनी आमचे मोदे जियेलो आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक ताणें दिला. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. सांजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळेवन जोआवन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदी आसलोलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता. म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशांत. तो कोण म्हूण हांवूच नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायलगार उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गेंत थावन देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो. म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचे उतर हें.
क्रिस्ततय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, कोलकाताची बागेवन मदर तेरेसा मिसावाच्या उर्बेन तिच्या 18 वर्सां प्रायर लोरेटो दम बहिणीच्या मेळाक रिगली आणि ह्या मेळांत आपले पयले आंगवणूक करून जातस ती भारताक येवन लोरेटो बहिणीच्या एका प्रतिश्ठीत इस्कॉलांत शिकोवन आसली. आणि एक दीस 1946 इसवेन 1946 एक दिसा ती कोलकाता तावन दार्जिलिंग रैलार पैनकर वता आसतना तिका तिचें आपोवण्या भितरलें आपोवणें लाभलें आनी हें आपोवणें तिच्या जिविताची एक वर्ती गुंडी जावंक पावली. मिसा वावराचें बोरें मौन दादोशी मौन तिचें थंय दरबस्त आसलें, पूण येदोळ तिच्या मिसा वापरास विभिन्न मिसांव तिणें सुरवात केलें. दुबळ्या धाकट्यांक, अनाथांक, मरतेल्यांक आपली सेवा दिवचें तसलें मिसांव तिणें भोव आपुरबायेन म्हूण धरून व्हेलें, तें आमी सगळीं जाणां. आनी ह्याच्या सेवे खातीर ती सगळ्या संवसारस नांवाडली. पवित्र सभेंत ती एक सांतीण जावन परजळ्ळी. एक दुसरीच वाट मदर तेरेसान धरली आनी दुबळ्या धाकट्याच्या सेवेक ती लागली. बाळूक जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या पुनशताच्या ह्या वर्साच्या महापर्बेक आमी घेतलो विशय दुसरीच वाट दंते फाटी गेले म्हणून. नाताळांच्या काळार आनी आदल्या आयतारा सोम्याच्या परगटणेच्या वा तेगा जाणट्याच्या वा तेगा रायांच्या फेस्ता दिसा ह्या विशयांत आमी जायतें आयकल्लें आसा. उदेन तिचे ते एक जाणटे जल्मल्ल्या जेजू बाळकाक सोदून आयिल्ले, नेखेत्रान तांची वाट वेली आनी जेजू खंयसर जल्मला म्हूण विचार करच्याक हेरोदी लागीं ते गेले. आनी जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा म्हूण हेरोदी लागीं विचारल्या वेळार हेरोद सगळोच घाबरलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आपल्या राजांत आनी एक राय जल्मला म्हणलेंच ताच्या बियाक तें कारण जाल्लें जावन आसा. आपल्या क्रूरपणाच्या कर्तुबांनी आपले हात मेळे केल्ल्या त्या हेरोदीन आनी एक कठोर करणी करूंक येदोळसो निर्धार केल्लो, त्या बाळकाची खून करचो निर्धार. पदवेचो आंगालाप, संवसारी वसो, काळीज विद्रूप करता, दोळे कुरडे करता आनी तशेंच जालें हेरोदी थंय. पूण ते एक जाणटे आपल्या ज्योतिषशास्त्रा प्रमाणे जेजू बाळक संवसाराचो सडवंदा जल्मला म्हणलें समजून घेवन नितळ काळजान जेजू बाळकाची भेट करूंक आयिल्ले तसले. आनी हेरोदीच्या आज्ञा प्रमाणे त्या बाळकाची तुमी भेट करा आनी उपरांत म्हाका येवन सांगा म्हणली आज्ञा. आनी असल्या अणव्या करणेतय आपले हात मेळोवंक ह्या तेगा जाणट्यांनी मौन केलें ना. तितले मात्र न्ही, देवाच्या सुचना प्रमाणे दुसरीच वाट धरून ते फाटी गेले. आनी ह्या हेरोदीक त्या बाळका जेजूची सावळी सयत पळोवंक मेळ्ळी ना. देवदूतांनी दिल्ली ती संतोशाची खबर ताका आयकूंकच लाभली ना. पयलें किर्तन अशें म्हणटा, जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, फातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगी बसना, बागार सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें दमशास्त्र नियाळता, तो मनीस बागी. नितिवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. आनी ही किर्तनकाराची उतरां त्या तेका जाणट्या थंय खरी जाली मात्र न्ही, ती नासाची वाट खोट्याची ख्यास्त कुसड्या हेरोदीक लाभली. नितळ अंतस्करणाचे सरेस्पराक पळोवंक शकतात, सरेस्पराच्या तंबांत वस्ती करूंक शकतात म्हणली किर्तन 15व्यातली उतरां ह्या तेगा जाणट्या थंय खरी जाली. आनी तिनसूं उतरां जेजू आपल्या बागीच्या शिकोवणेन म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी ते एक जाणटे नितळ अंतस्करणान नितळ मनान देवाक सोदून आयले, देवाची भेट जाली आनी देव तांकां मेळ्ळो. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू अत्रेकता, तशें म्हजो आत्मो तुका लाल येता ये देवा म्हणून पवित्र पुस्तकाची उतरां मनशाच्या काळजांत असली देवा खातीर बूक आनी तान कळयतात.
देवाच्या सारक्या सोने स्वरूपायसर असलेल्या मनशान पातकावरी ते सारक्यांनी स्वरूप होगडायले पूण जेजून परत ते सारक्यांनी स्वरूप आमकां फाटी दिवच्याक एक वाट करून दाखयली आनी असल्यास अत्रेगान सांत आगोस्तिनान एक पोटी सांगल्लें आसा आमची काळजां ती तुजे बसवत केल्यात हे देवा आनी तुजे थंय पावल्या शिवाय तांकां सुशेग ना संवसाराची कुशालाय बगुलो सांत आगोस्तीन एक नवी वाट धरल्या उपरांत देवा शिवाय हेर कितेंच मनशाक संतुश्टी करूंक सकाना म्हणलें तो वळखून घेता पवित्र पुस्तकाचें उतरच ताका प्रेरण जाता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले 13 अध्यायांतलीं उतरां हे सर्व चिंतना कसले वेळगडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उडसो वेळ जालो रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो वेळ जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाड करया आनी उजवाडाची झुजाक वाच्या नेश्या आमचे साल समकण दिसा उजवाडाक जियेतेल्या जाणांक साहस जाल्लें जावन नसो दी ही उतरां ताच्या जिविताची गुंडी जावंक पावली संवसारान दाखोवची वाट सांडून क्रिस्तान दाखयले दुसरेच वाटेन सांत आगोस्तीन समकालो आनी पवित्र सभेंत एक श्रेश्ठ सांत तो जावंक पावलो संवसारान दाखोवची वाट ती अंधकाराची आनी ह्या अंधकाराच्या वाटेर जर क्रिस्ताचो स्पर्श आमकां लाभलो तर जिवनाक एक नवी वाट उक्ती जाता आमी हें पळयता जिवंत जेजू जिवंत जाल्या त्या दिसा 207 मैलां पयसाच्या एम्माउस म्हणल्यार हळ्ळेक जेरुसलेमांतावन पैन करून वेताले आनी जेरुसलेम देवाचें शहर आनी ह्या शहराक पाठ करून वचचें म्हळ्यार देवातावनूच पाठ करून वचचें देवाकच पाठ करून वचचें आनी हे 7 मैलां पैन केलें तांकां पुरा सांज जाल्ली सडीत जेजूच्या मरणावरी खतिश्ट आनी जडायेच्या काळजांत ते भरुल्ले आसले आनी तांकां वचोंक जाय जाल्ल्या त्या हळ्ळेक पावता आसतना तांचे स्वय समकाल्लो अपरिचीत पळयणारी आनी तो जिवंत जेजू तो मुखार वेता म्हूण दाखयता आसतना हे दोग सीस ताका सांगतात आमच्या सांगाता तो राव कित्याक आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस भरतलो आनी जेजू तांकां तेची येदोळ वळख जावनातली जाल्यार तांच्या घरा भितर सरलो आनी उंडो मोडटना जेजूची वळख तांकां जाली आनी तुर्तान ते भायर गेले 7 मैलां जेरुसलेमांतावन एम्माउसाच्या कुशीन वेताना तांकां पुरा सांज जाली खंतीन भरुल्ले काळोख जालो सांज जाली बेगीनच काळोख जातलो आनी पैन करूंक जायना म्हणटले ते आतां परत पाटी जेरुसलेमाक देवाच्या शहराक पाटी गेले आनी हे पैन पाटी जेरुसलेमा कुशीन तांकां उजवाडाचें पैन जालें दुसरीच वाट तांकां जाली कित्याक जेजूचो स्पर्श जिवन जेजूचो स्पर्श तांकां लाभलो देवा कुशीन समकोची वाट तांकां दुसरीच वाट जावंक पावली सुवातेंत आमी पळयता जेजूचो स्पर्श जोडले जायते जाण आसात प्रत्येक जाण जेजूचे आपोस्तोल ते सुरवेले आपोस्तोल ते पागी जावन आसले आनी जेजू तांकां म्हणटा म्हजो फाटलाव करा हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो जिविताक पावोवची एक नवी वाट जेजून तांकां दाखयल्ली सुंका कट्यार बसून आसल्या मातेवाक जेजून सांगलें ये आनी म्हजो फाटलाव कर आनी त्या मातेवाक जिवितांत एक नवी वाट लाभली जेजू जाक्केबाच्या घरा एका पातक्याच्या घरा गेल्लो आनी हो जाक्के उद्गारता म्हज्या आस्तीचो अर्दो वांटो हेरां दुबळ्यांक हांव वांडटां आनी कोणायकी हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वंटांनी हांव फाटीं दितां जाक्केबाच्या जिवितांत एक नवी वाट येदळूच ताका लाभली सुरवेल्या क्रिस्तावांक बंदेन घालन तांकां दोगदूंची सगळी मांडवळ करच्याक सावलो दामास्काचे वाटेर आसलो आनी वाटेर आसतना जेजू ताका भेटलो जेजूचो स्पर्श ताका लाभलो आनी हो ह्या सावलाच्या जिवितांत एक संपूर्ण यू टर्न जाल्लें तें आमी पळयता सावल आसलो पावल जालो क्रिस्ता विरोधी आसलो क्रिस्ताचो झुजारी जालो श्रेश्ठ मिशनरी जालो पवित्र सभेंत तो नवादीक जालो ताणें दुसरीच वाट ताच्या जिवितांत धरली जाय निदर्शनां जायतीं आसात साईनास लोयोला संवसारार एक झुजारी जावन एक सोजेर जावन व्हडलें नांव करी जाय म्हूण आशिल्लो तो गायेलो आस्पादें न्हिदोन आसतना सांताची जिणी आनी पवित्र पुस्तक वांजेल ताणें वाचलो जर सांतांनी हें केलां म्हजे वरी कित्याक जायना
म्हळें प्रेरण ताका लाभलें नवी वाट ताणें धरली आनी त्याच इनासलो येलान ताचो सांगाती सा फ्रांसीस सावेराक फ्रांसिसा कितें उपकारता मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो आत्मो होगडायलो जाल्यार सा फ्रांसीस सावेरा ताई बदलावण जाली आनी अस जाल्यार सान भक्ता थंय जेजूचो स्पर्श देवाचें उतर तांकां बदलूंक शकलें देवाची हाजिरी देवाचो स्पर्श नातलेबणी पिडा झुजू आनीत भ्रश्टाचार फटकीरपण दुबाव आखेरनांतलीं पातकां वायटाचो अनुभव मरणाचें कठोर सत बाबार्थ जिवनाचेर काळोखाची मोडां हाडटा आनी असल्या एका परिस्थितीक देव नातल्या असल्या परिस्थितीक खुर्साचो सांजो हांव आत्म्याची काळकी रात वा बाबार्थाची काळकी रात म्हणटा हे राती आमी भोगची देवाची गैरहाजरी जिविताक एक शर्त एक सवाल एक पंत आव्हान जावन आमचे मुखार उबें जाता आनी असल्या वेळा पातकाच्या खोटेपणाच्या आबलेसपणाच्या आनी एका उतरान आपल्या क्रूरपणाच्या काळोखान रेबोट गेल्या हेरोदीक ही काळकी रात काळकीच जावन उरली संवसाराचो उजवाड ताच्या दिश्टीक पडलोच ना बडव्यान गोवळ्यांक दिल्ली व्हड संतोशाची बरी काबार ताका घुसपडेची आकांतेची आनी न्हीद नातल्या रातींची जावंक पावली देवाचो अनुभव देवाचो स्पर्श देवाची हाजिरी आमी जोडच्या खातीर देवान आमकां जायते अवकाश वदकसून दिल्यात आमकां मेळचे साक्रामेंत आनी विशेश करून कुमसाराचो साक्रामेंत क्रिस्त प्रसाद कुमगाराचो साक्रामेंत देवाचें उतर आनी हें देवाचें उतर आयकोनच्याक रेतिऱ्यो नोवेनां फेस्तां पुणशेतां ह्या सर्वांत आमकां देवाचें उतर लाभता आनी हातूंत आमकां देवाचो स्पर्श देवाचो अनुभव जावची साध्यता आसा आनी कितल्या मापान आमी तो स्पर्श जोडून घेतला म्हणलें आमी हर एकल्यानी आमकांच विसार इजय जाल्लें साबार जावन आसा आनी जर हो स्पर्श आमकां मेळोना तर आमी आदल्या संवसारी वाटेरच पयन आसाव आमच्या जिवितांत गुंवडी येवंक ना दुसरी वाट आमी धरूंक ना म्हूण जालें त्या जाणट्यांक हेरोदितावन कांयच उपकार जालो ना ताच्या बदलाक ते नेखेत्र हेरोदीक मेळच्या पयलें तांकां मेळिल्लें हेरोदीची भेट केल्या उपरांत तांकां मेळ्ळें आनी जेजू लागीं वेची वाट ह्या नेखेत्रान तांकां दाखयली आनी आयचीं वाचपां ही वर्साच्या साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारचीं वाचपां ही आमकां पेल्याक नेखेत्रां जावंक उलो दिवचें आमी पळयता मोटव्यान ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार देवातावन पयस केल्ल्या जाकोबाच्या घराण्याच्यांक परतून फाटीं हाडूंक सर्व शिंपडोवन गेल्या इस्रायल लोकांक फाटीं हाडच्याक आपूण तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो म्हणून देवाचो आदेश देवाचो उलो इजाया प्रवादी आयकता तें आयच्या पयल्या वचपाचो विशय जावन आसा पाऊल आनी ताचो सांगाती सोस्थेनीस कोरिंतांत आसलेल्या पवित्र सभेक कोरिंतांतल्या क्रिस्तांव परजेक क्रिस्ताचें नांव उलो मारतल्यांच्या पंगडाक हाडच्या खातीर उलो दिवचो आयच्या दुसऱ्या वचपाचो विशय जावन आसा क्रिस्ताक वळखोवचें क्रिस्ताक आमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण मानून घेवचें ती जावन आसा नवी वाट आमी हर एकल्यांनी दरी जाय जाल्ली ही वाट हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हूण शिकयल्या जेजू क्रिस्ता थंय पावोवची वाट जावन आसा संवसाराच्या वाटेंतावन ती विभिन्न वाट जावन आसा आनी ही वाट धरच्याक ह्या वर्साचें ह्या पुणशेदाचें फेस्त आम्हा समेस्तांक उलो दिता मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या येण्याची वाट तयार करूंक आयलेल्या स्नानीक जुआवन ताणें वाट तयार केली मात्र न्ही पेल्याक एक नेखेत्र जावन तो परजळ्ळो आनी जेजूची वळख ताणें करून दिली जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळी पवित्र आत्मो देव उरलो ताणें देखलो आनी कोणाचेर पवित्र आत्मो देव उरलो तो देखतलो की तस्सो जावन आसा देवाचो पूत म्हणून आपणाक धाडिल्ल्यान सांगिल्लें आनी हांवें तें पळयलें आनी ह्या खातीर आपूण साक्ष दिता म्हणून स्नानीक जावन जेजू क्रिस्ताची वळख ताच्या आयकोप्यांक सांगचें आमी पळयता आनी होच वांजेल जर आमी मुंदरून जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचलो जाल्यार ताचे सुदोक्षीस ताचो पाटलाव करचो सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक गेले एक नेखेत्र स्नानीक जुआंव जालो जेजूच्या फाटल्यान एक नवी वाट ताच्याच सिसांक ताणें दाखयिल्ली ताच्या
मिसावाचो वांटो आमी समजून घेता 30 वर्सां उपरांत हेरोदो अंतिफास म्हणलो आनी एकलो राई स्नानीक जुवांचे सीस कापून स्नानीक जुवांक ताणें लगाड काडिल्लो कित्याक त्या सुरवेल्या हेरोदी बरीच हो हेरोदू खोटो हेरोदू जावन आशिल्लो आनी ताच्या अनैतीक कर्तुवांक लागून त्या रायाची हेरोद अंतिफासाची वाट ताणें धरना घातल्या खातीर स्नानीक जुवांकी ताणें लगाड काडिल्लो पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा तर मोगाच्या भावा भयणीनो दुसऱ्याच वाटेन ते गेले आमकां जेजूचो स्पर्श जेजूचो अनुभव आमकां दुसऱ्याच वाटेन वचोंक उलो दिता तर ह्या वर्साचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना सोम्याचो स्पर्श घेवंक आमी प्रयत्न करया हर एक पावटी पवित्र कुंभार आमी सेवता आसतना हर एक पावटी मिसा वेळा जावंक पुरो रेतीरे वेळा जावंक पुरो नव्याना वेळार जावंक पुरो आमच्या कुटुंबां जावंक पुरो देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमकां ही जेजूची वाट सुवार्थेची वाट पवित्र पुस्तकांतली वाट आमकां कळीत जाता त्या वाटेचो पाटलाव करूंक आमी प्रयत्न करया बाळूक जेजू आमकां समेस्तांक ही कृपा दिवं दिवाणी मागया सगळ्या वर्सां आनी विशेष करून ह्या फेस्ता संदर्भी हांगासर आमी जेजूचे बाळोक जेजू तावन जायते उपकार मागून येता ताणें आमकां केल्ल्या जायत्या उपकारां खातीर अर्गां दिवंक येता हांव सांगात आमच्या जिविताक एक नवी वाटी आमकां दी म्हणून हांगासर आयिल्ल्या वेळा आमी मागया आनी ह्या वाटेन नव्या वाटेन सुवार्थेच्या वाटेन चलोवंक आमचे प्रयत्न मुन धरून त्या वाटेन फुडें आमी समकवया उबी रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवाक सरपदवदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भीत सांबावलो अंकार मर्यादांत जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कळ सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सरपदवेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिब करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो उपकारी मनान बाळका जेजून आमकां दिल्या सरकुरपे देण्या पासत आमी ताका अर्गां दिता सांगात जायते इरादे घेवन आमी हांगासर येता हांगासर आयल्या आमच्या हर एकल्याचे गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो समाजाच्यो आनी सर लोकांच्यो गरजो बाबार्थांच्या प्रार्थना मुखांत्र आतां आमी सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवया तुमचो उलो बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल पदवेदार बापा संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटाम म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ल्या वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडांक मुखेलपण दिवंक तुवेंच विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तांचें आत्मीक जिवीत सर्व लोकांक आमकां तुज्या मोगाची खुणा जायशें कर म्हूण मागता आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धार्मीक भावां भयणींनी बायबलीक मावल्यांक विश्वासी आनी तीर रावोंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वधमन समाधान सोसणेकाय मोग दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हण मागता हांव बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल एकामेकाक हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मोन करूंक आदार
दाबयल्ल्या समेस्त दानींनी हिताचिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आणि वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वाविक्त जिणयेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांव जावन आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. आईच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणयेन दादोसकाय लाबून दी म्हूण मागता हांव. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा बसोत, आमच्या सोतेसांव बसोत आनी एकामेका बसोती आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तूं आमकां आमचो दिसपरतो ग्रास लाभयताय, सुर्याचें वत दिताय, धरणीचो ईड दिताय, मोडांचो पावस दिताय आनी आमकां आमचें पोशण दिताय. तुज्या सर बऱ्या देण्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमचे सर गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. थोडेच आमी उक्त्यान उसारल्यात, जायते आमच्या काळजाचे अत्रेग आसात, ते सगळे तूं मानून घे बापा आनी आमच्या जिवितांत तुजो आदार निरंतरी आमकां तूं लाभय. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान अंको 6 गीत अंको 20. सुंदर प्रकृती रचल्या फुलां फळांनी ती नेटयल्या सूर्य सन्निकेतांनी आकाश सोबयला खाणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या सूर्य सन्निकेतांनी आकाश सोबयला खाणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो तुज्या वायना संगी भेटयता धन्वंतन सरामचे ओपसिता शुभवार्तेक साक्षी जावन सोम्या आशेता तुज्या सेवेक आमकां समर्पिता शुभवार्तेक साक्षी जावन सोम्या आशेता तुज्या सेवेक आमकां समर्पिता स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो स्वीकार तूं कर
रोसने केत्रानी आकाशो बैला आनीक मोगान सोम्या आमकां दिला स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळसां उबारुया सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वे स्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना तरी असलें प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
बाबार्थाचो गुड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुलतकार तेज आमचे खूब मुद्दाम देवादीन जाल्ल्या सुमेस आसूं तांकां तुजे इश्टाक मेल्ल्या सुमेस तांकां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस तुजी दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये संगती सांजेचो पती भगवंत धर्मदुतान सुरकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या दोशीता तशें आमची पातकां भोगोव आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास मोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोबे असो एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटेले आमची कातूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटेले आमची कातूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटेले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणेला बदली आमी सर्व सुभागी. सम्यांत तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पान अंक 12, गीत अंक 30 आणि 4, 34. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Yeah.
जेजू क्रिस्ताक आमी सेवुल्यांनी थोडो वेळ दोळे धामचे आनी काळसांत आयिल्ल्या त्या जेजूक आमी अर्घां दिवचें. हो पवित्र वेळ तो देव येवन आमच्या काळसांत रावता. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सेवतां. दैवीक खाण आनी दैवीक पिवन ह्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. गेल्या त्या 9 दिसांच्या नोवेनाक आनी ह्या 2 दिसाच्या फेस्ताच्या दिसाक ताणें आमकां सांगात दिला. सर्व हे दीस कृपेचे दीस ताज्याच स्पिरितान ताणें आमकां भरला. दैवीक स्पर्श ताणें आमकां दिला. सोम्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. जायत्या व्हॉलंटियर्सांद्वारे ताजी सेवा तो आमकां दिवन आसा. उदार मनाच्या दानीद्वारे ह्याच जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपडला. कसलीच अनाहुता जायनासतना बाळक जेजून आमकां राखला आनी सांबाळला. सर्व बऱ्या मनशाच्या व्यक्तीक ताणें आमच्या मदें धाडला आनी ताजे उतार आयकोंक ताजी कूड सेवंक आमकां ताणें आनी एक फावटी भाग दिला. बाळक जेजू तावन जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. ह्या वेळार आमच्या काळजांत तावन सोम्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. कित्याक बाळक जेजू सर्व अर्घांक फावो जाल्लो, सर होगळापाक फावो जाल्लो देव, आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवचो देव, ताच्या कृपेच्या देण्यांनी भरचो देव. ह्या वेळार आमच्या कोयराच्या संगी कुडसून ह्याच जेजू क्रिस्ताक आमी अर्घां दिवया. हे सांभळणेचे मीस आमी करता आसतना ताणें वतल्या सर बेसांवाक आनी कृपेक सांगात आमी अर्घां दिवया. आमचे सर्वांचे थाळे कोयराच्या संध्या सांगात मेळोवया आनी बाळक जेजूक आमी अर्घां दिवया. पेज 15 अर्घां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाळटा. सगळ्या मोनांत तुजो उपकार नियाळटा.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान वसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेर सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बाबार्थांत बरवशांत आनी प्रिती मोगांत थीर करूं. काळोखांत बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विश्वासान तसो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणीक तुमी उजवाड जावच्याक तसो तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पॉयंट समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयेकन बसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक बाळूक जेजूचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. बाळूक जेजू तुमकां सर्व रितींनी आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. आयचे फेस्ताचे मीस संपूर्णेचे मीस भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात. मानादीक बाप मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना, मंगळूर दिएसीचे विकार जनरल हांगासर येवन मीस भेटून आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या. बाप मॅक्सिम तुमकां जेजू बाळकाची आशिर्वाद मागता. तुमच्या सर मिसावांत तो तुमकां आदार दिवन दी, सांबाळून दी आनी सर कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर मॅक्सिम. आयच्या ह्या मिसाक भोव मधुर रितीन गायन दिलां आनी आम्हा सर्वांक ह्या मिसांत भोव वर्ते रितीन भेटोवंक आमकां कुमोग केल्ली जावन आसा. फादर वॉल्टर आल्बुकर्क कॉयराच्या सर सांद्यांक आनी प्रत्येक जावन सायमन सराक देव बरें करूं. जेजू बाळक तुमचेर आशिर्वादाक घालूं म्हणून आमी मागता. ह्या गेल्या त्या 9 दिसांनी आनी तशेंच ह्या फेस्ताच्या 2 दिसांनी आम्हा सर्वांक जेवण तयार केल्लें आसा. हांव आपयतां रवी भट मुखार येवंक. हांव मुखार आपयतां आमच्या ह्या कोवेंताचे वडील बाप चार्ल्स मुखार येवन. मोहन भट आनी रवी भट आनी हांचे सांगाती हांणी आमकां गेल्या त्या 9 दिसांनी सर्वांक खाण जेवण तयार करून आमकां दिलां. सर्वांच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व आमच्या रांदप तयार केल्ल्या आमच्या भटांक गेल्या त्या 12 वर्सां सावन आमच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तांणी आमकां जेवण रांदून दितात, रुचीक जेवण. देव बरें करूं फादर चार्ल्स थँक्स आमचे. आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ह्या फेस्ताच्या आनी नोवेनाच्या दिसांनी ॲम्ब्युलन्स आमकां दिल्ल्याक धर्मार्थ रितीन IV एरेंजर्स मालकांनी मुखार येवचे आनी मनाची वात स्विकार करची. तशेंच बॅकड्रॉप स्पॉन्सर दिला सुनील ओमजूर कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचे. फुलांक स्पॉन्सर दिल्ले जावंक नासात ॲशली उर्वा आनी तशेंच जॉस्विन गुरपूर कायकंबा. देव बरें करूं फादर चार्ल्स. ही आमच्या नोवेनाची फेस्ताची 6 मिसां प्रसारण केल्ल्या कार्मेल स्टुडिओ आनी कार्मेल किरण
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಾಕ್ आणि ಸರ್ ವಾವರಡ್ಯಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ಮುಂತಾವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सर भक्ती कांक आणि सर व्हॉलेंटियर्सांक देव बरें करूं आनी तशेंच मिसां भेटयल्या सर याजकांक आनी सर कॉयराच्या संद्यांक जायतीं कॉयरां हांगासर असलीं सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या ह्या कॉमेंटाच्या सर याजकांक आनी ब्रदर्सांक देव बरें करूं आनी एका सुत्रान तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्व उबी रावया आनी जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. आयचे मिसाचें बलिदान आमी संपयत आसतना ताणें आमकां राखल्याक सांबाळल्याक आमी ताका अर्गां दिवया. गीत सुरवात करच्या पयलें आमच्या सर सैऱ्यां तर्फेन हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकां तर्फेन हांगासराच्या सर कार्मेलीत याजकांक विशेश करून कोवेंताचो वडील मानेदी बाब चार्ल्स, तशेंच पुनशे तसो निर्देशक बाब रॉवेल आनी सर कार्मेलीत याजकांक बरें फेस्त मागता. तांणी तेंच्या सेवेक आमी अभिनंदन पाठयता, शाबासकी पाठयता, देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां मागणें. ए बो उदार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळदियो आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. पाठिवेच्या पयलें तुमी बसली ती चेरां दायकन रुखाच्या पंदाक एकठांय करून दवरची. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमची भक्त, तुमची सोसणीकाय, तुमचो मोग विशेष देखून 2 मिनटां सडीत हांव दिवंक, तुमी आमकां दिवंक उपकार मागता. जानेवारीच्या 4 तारखेक बावटो उबारून आमी ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन दिल्लें. आतां तो बावटो देवूंक आसा. देखून 2 मिनटां हे निमाणें गीत जाता आसतना याजक भितर वेतात आनी मिसाची मुस्तायकी काडून ते येतात आनी निट्ट बावटो उबारिल्ल्या कडेन त्या ध्वजस्तंभा कडेन थंय वेतात ते आनी बावटो आमी देंवयता. देखून तुमचे लागीं उपकार मागचो, निर्गमन करनासतना पाटी वचनासतना 2 मिनटांक पाटी रावया, कित्याक बावटो देंवोवचें अधिकृत ह्या फेस्ताक आमी संपोवणी दिवची. देखून हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. निमाणें गीत गायता आसतना ह्या मिसाची मुस्तायकी काडची. दोन मिनटांक रावा, 2 मिनटांक सोसणीकाय सांबाळया. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू, कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू, कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू, कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू. करताव नमन आमी तुका, करताव नमन आमी तुका. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. बाळोक जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. भक्तीन येता तुजे पायांतळी, भक्तीन येता तुज्या पायांतळी, भक्तीन येता तुझ्या पायांतळी, भक्तीन येता तुज्या पायांतळी.
तुका करता सर्व काळी तुका करता सर्व काळी राखम कसदास विज्ञान वारांतली सांभाळ वरून नित्य काळे सांभाळ नित्य काळी बाळूचे जुन मानता तुका बेसावा तुझी दीस दास आमका बाळूचे जुन मानता तुका बेसावा तुझी दीस दास आमका बाळूचे जुन मानता तुका बेसावा तुझी दीस दास आमका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवा भगत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ही बावटो देवोंची रीत जावन बावटो आमचो मुन्सिन्योर सगळ्यांनी थंय हांगा जमलेल्यांनी सगळ्यांनी व्हड ताळयोचो आवाज दिवचो आणखी व्हड ताळयान आवाजान तुमच्या मागण्यान आणि तुमच्या भक्तीन येवच्या वर्सा 2026व्या वर्सा परस्त्यान गद्दळेन ह्या बाळका जेजूची परब आमी संभ्रम करया.